जुवांवा प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 10 ओळी 22 ते 40 आणि 2. भेटवणेचो उत्सव. जेजूचो जीव काडूंक थारायतात. जुदेव जेजूक पाठ वळतात. हिमाळ्याच्या समयार जेरुसलेमांत भेटवणेचो उत्सव चलतालो. जेजू देव मंदिरांत सोलोमनाच्या तारांगणांत भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावांत दवरतलोय? तूं क्रिस्त जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां प्रतिपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां तरी तुमी भावार्थ धरिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करता तीं कामां म्हजे विशीं गोवाय दितात. पूण तुमी भावार्थ धरिनात कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां ती म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. आनी तांकां हांव सासणीक जिवीत दितां आनी तीं सासणाक इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतलें कोण जोंबून व्हरचो ना. म्हज्या बापान तीं म्हाका दिल्यात. तो सगळ्यावून व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं तांकां कोणाच्यानूच जोंबून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एक. तेन्ना जेजूक फातरावंक जुदेवांनी 9व्यान फातर उखल्ले. जेजून तांकां सांगलें, बापाचे पदवेन जायत्यो बऱ्यो कोरण्यो हांवें तुमच्या दोळ्या मुखार करून दाखयल्यात. तांतले खंयचे कोरणे पासत तुमी म्हाका फातरावंक सोदतात? जुदेवांनी ताका जबाब दिलो, बरे कोरणेक लागून आमी तुका फातरावंक सोदिना, पूण तुजे देव निंदे पासत. कित्याक तूं मनीस जावन आपणाकूच देव करताय. जेजून तांकां जाप दिली, तुमी देव म्हूण हांवें सांगलां अशें तुमच्या शास्त्रांत बरयलें आसा की ना? म्हणटच जांकां देवाचें उतर पावलां तांकां तुमचें शास्त्र देव म्हणटा आनी पवित्र पुस्तक मोडूं नजो. आनी आतां बापान म्हाका संस्कारला आनी संवसारांत धाडला म्हूण हांव देवाचो पूत अशें म्हज्यान म्हणूंक जायना? तर तुमच्यान म्हाका तो देव निंदा करताय अशें कशें म्हणूं येता? हांव म्हज्या बापाच्यो कोरण्यो करिना जाल्यार तुमी म्हजेर भावार्थ दवरूं नाकात. पूण हांव त्यो करतां जाल्यार जरी तुमी म्हजेर भावार्थ दवरिनात त्या कोरण्यांचेर तरी भावार्थ दवरात. आनी अशें बाप म्हजे सोवे आसा आनी हांव बापा सोवे आसा म्हूण तुमकां खात्रीन कळोवन येतोलें. त्या वेळार ताका ते 9व्यान धरूंक सोदताले, पूण तो तांच्या हातांतलो सुटोन गेलो. जुवांव पयलीं जॉर्दाना पलतडी स्नान दितालो थंय जेजू परत वचून रावलो. जायत्या जाणांनी ताचेशी येवन म्हणलें, जुवांवान कसलीच खुणा करूंक ना, पूण ह्या मनशा विशीं ताणें सांगलां तितलेंय खरें जालें. आनी थंय जायत्या जाणांनी ताचेर भावार्थ ठेवलो.